कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। विधानसभा इलेक्शनात माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर यांनी स्पर्ध करतले की ना करतले, स्पर्ध केल्यावर खंयच्या पक्षाच्यान उमेदवार रावतले असो प्रश्न कारवार अंकोला क्षेत्राच्या सगळ्या मतदाराल्या मनात येतेत असा। पण आनंद अस्नोडकर यांनी अजूनही आपलो निर्णय बाहेर घायला ना। पुढच्या दिवसाक आपलो निर्णय सांगता म्हण अस्नोडकर यांनी आता कशेकन वर्स दुखळले। अजूनही आनंद अस्नोडकर यांनी आपलो निर्णय कित म्हण स्पष्ट सांगनासतना आडवंटीचेर ज्योत दवरिल्यासारखे उलयतेत असतात। आनंद अस्नोडकर यांनी पुढच्या इलेक्शनात काँग्रेस उमेदवार सतीश सैल यांका सपोर्ट करतले आणि MP इलेक्शनात आनंद हेमी काँग्रेस पक्षाच्यान स्पर्ध करतले त्यांना सैल तेमका संपूर्ण प्रतिसाद दितले असे काही कन्नड न्यूजपेपराचेर प्रकट जाल्ले। तसेच आनंद अस्नोडकर स्वतंत्र रावतले ना तर JDS पक्षाच्यान रावतले असे खूब इतले न्यूज येतेत असा। पण आनंद अस्नोडकर यांनी अजूनही कितेंच प्रतिक्रिया दिली ना। आनंद अस्नोडकर यांचे लागून मतदार गोंधळीत आशिल्ल्या ह्या वेळाचेर आनंद अस्नोडकर यांनी अपक्ष उमेदवार जावन स्पर्ध करूंक तयार केल्ले चैत्रा कोठारकर हेमकां मेळ शुभेच्छा दिल्ले आनी एक गोंधळीक कारण जाला। आनंद अस्नोडकर स्पर्ध करतले की अपक्ष उमेदवार चैत्रा कोठारकर हेमकां समर्थन रावतले असो एक प्रश्न जाल्यार आनी एक प्रश्न असो आसा, आनंद अस्नोडकर चैत्रा कोठारकर हेंचे कडेन सपोर्ट मागूं गेल्ले की कितें अशें क्षेत्रात गोंधळ सुरू आसा। पण आनंद अस्नोडकर यांनी आपलो निर्णय कितें हे मात्र मतदाराक बेगीन सांगचे गरजेचे आसा, कारण अस्नोडकर हेमगेलो निर्णयाचेर कारवार अंकोला क्षेत्राचे मतदार आपले समर्थन खंय दिवूं जाय हेचो निर्णय घेतले असो विचार वडील नागरिकालो आसा। स्टेरिंग कट जावन बस पलटी जाल्ली घटना सिद्धापूर तालुक्याच्या 16 मैल फातरा लागीं घडली। हळयाळच्यान सागर वयते आशिल्ली सरकारी बस स्टेरिंग कट जावन पलटी जाली। बसात 47 लोक प्रवास करताले, पण बस रस्त्या बाजूच्या रुखाक आपटयिल्ल्यान जास्त कोण जखमी जाले ना। 2 लोक जखमी जाल्ले, तेमकां प्रथम इलाज केलो। सिद्धापूर पोलीस स्टेशनाचेर ह्या प्रकरणा संबंध केस दाखल जाला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राच्यान स्पर्ध करूंक मुखार येयले कुमार नायक हेमगेलो प्रचार कार्यक्रम अमदळी हांगा जालो। कार्यक्रमात हजारांचे लोक भाग घेयले दिसून येयले। कारवार अंकोला क्षेत्रात युवा पिळगेक अवकाश दिवूंक जाय। निरुद्योग समस्या आणि ग्रामीण भागात आशिल्ली समस्या दूर करता जाल्यार युवा नायकाची गरज आसा। तेका लागून BJPच्यान कुमार नायक हेमकां उमेदवार करून स्पर्धेत दवरूंक जाय म्हण जमिल्ल्या सार्वजनिकान आग्रह केले। कारवार अंकोला क्षेत्रात खूब इतले गांव आसात, त्या गांवांत अजूनही कसली बी सवलत ना। तसले गांव सुदारण जाल्यारच आमगेलो क्षेत्र सुदारण जातलो। शहर भागात विकास केलो म्हण ग्रामीण भागाच्या लोकांक कितेंच फायदो ना। कितल्या वर्सां फाटींच्यान ग्रामीण भाग अजूनही तशेंच आसात। गांवांत बस संचार ना, रस्तो ना, आरोग्य सेवा ना। त्या गांवच्या लोकांक उद्धार करचो म्हागेलो प्रथम ध्येय जावन आसा अशें कुमार नायक हेमी सांगले। इलेक्शनाक स्पर्ध करूंक तुमीच सांगलात आनी आतां तुमीच आशिर्वाद करची गरज आसा। तुमीच मत दिवन घेवन आपणाक निवडून हाडूं जाय अशी तेमी विनंती केली। ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರೇನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರುವಂಥ ಅವರಿಗೆ
ನಾವು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಬೇಕು, ಯಾರು ಬೇಡ ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. रामनगर मुख्य मार्केटात गरज आशिल्ल्या रस्त्याक कॉन्क्रीट घायिल्ल्यान स्थानिक लोकांनी समाधान व्यक्त केला. रामनगर मुख्य मार्केट सर्कल हांगा रस्तो संपूर्ण पाड जाल्लो. रस्त्याक कॉन्क्रीट रस्तो करा म्हणून स्थानिक व्यापारस्थान मागणी केल्ली. जोईडा हळयाळ MLA RV देशपांडे हेमी रस्त्याक कॉन्क्रीट करूक 50 लाख रुपये मंजूर करून हाडले आणि रस्त्याचे काम सुरू जाल्ले. आता रस्त्याचे काम पूर्ण जाला आणि थोडो बाकी रस्त्याक डांबर घालूक 2 लाख रुपये मंजूर केलात असे स्थानिक लोकांनी MLA देशपांडे हमका धन्यवाद सांगला. काम भी बहुत अच्छा हुआ है, काम कंप्लीट हो गया है और ये बहुत अच्छा काम हो गया. इसलिए हम आमदार साहब को, हमारे जो देशपांडे साहब है, उनको हम शुक्रिया यानी धन्यवाद अर्पण करते हैं और बहुत अच्छा हो गया अभी. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.